हांव प्रेसिडेंट ऑफ मंडोपा स्पोर्टिंग क्लब सॅल्विन पेरेरा 31st ऑल गोवा इंटरविलेज फुटबॉल टुर्नामेंट घडून हाडलेलो आनीक आमचे पयले सेमीज जालेले युनायटेड क्लब ऑफ वेर्ना वर्सीस आल-एम-यू एसोसिएशन आनीक युनायटेड क्लब ऑफ वेर्ना ह्या पयल्या सेमीफायनलान चवथी जाले। तशेंच आयज खेळ्ळ्यात पॅराशूट नुवे वर्सीस गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लब हे जावन असले आमचे दुसरे सेमीफायनल आनी आयच्या दिसाचे चवथी जावन आसा गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लब टाय ब्रेकरा उदेशी ते चवथी जाले आनी ह्या टुर्नामेंटाचो शेवटाचो खेळ जातलो 22 तारखेर ह्या म्हयन्याच्या येता त्या आयताराक। हातून खेळटले युनायटेड क्लब ऑफ वेर्ना वर्सीस गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लब। सगळ्यांक तुमकां आमंत्रण त्या फायनलाक तुमी हाजीर जावचें। तशेंच आमचो हावजय प्रायज आसतलो 50,000 रुपया। सगळ्यांनी ह्या शॉर्टाच्या खेळाक तुमी येवचें। तो धावल्या बॉल सेमीफायनल आगवाळी तर लो खेळ जातलो या महिन्याचे 22 तारखेर आयतारा दिसाक आणि तातूंत खेळटले युनायटेड क्लब ऑफ वेर्ना वर्सेस आयचे जिखनार आणि शेवटाचे खेळाक हावजीचो। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।